काही दिसा फाटी बाणस्तारी एक्सिडंट जो जाल्लो मर्सडीज कारीन 3 जाणांचो जीव घेतलेलो आणि 3 जाण भितर गंभीर जखमी जाल्ले, जायबंदी जाल्ली आणि ह्या सगळ्या प्रकरणात कोर्टान आदेश दिल्लो की मेघना सावर्डेकर हिणी कोर्टान 2 कोटी रुपया हे आसा ते जमा करचे आणि आयज जी अपडेट महत्वाची आसा ती म्हणजे मेघना सावर्डेकर हिणी 2 कोटी रुपया ह्या कोर्टान जमा केल्ले आसात आणि जे कोर्टान आता हे 2 कोटी रुपया कोणाक कितले दिवप त्याचो सुद्धा निवाडो दिल्लो आसा। तेचेरूच आमी ही लायव्ह अपडेट घेवन तुमचे कडेन येता। 2 कोटी रुपये जे मेघना सावर्डेकर हिणी दिले तातूंतले 50 लाख रुपया हे सुरेश आणि भावना फट्टे हेंका मेळटले। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या एक्सिडेंटान सुरेश आणि भावना फट्टे ही जी घोबायला असली दिवाडीची तेंका दुर्दैवी मरण आयले आणि आता तांकां ह्या 2 कोटींतले 50 लाख रुपया दिवपाचो कोर्टान आदेश दिल्लो आसा। त्या उपरांत अरूप कर्माकर हेका 50 लाख रुपया मेळटले। अरूप कर्माकर हो गोंया भायलो असलो आणि तो तेजी जी जावपी बायल आशिल्ली ती दोगांय ट्रॅव्हल करताली पणजेच्यान फोंडेच्या दिकेन आणि तेन्ना तेका ह्या एक्सिडेंटात दुर्दैवी मरण आयिल्लें। तेका 50 लाख रुपया दिवपाचो कोर्टान आदेश दिला म्हणजे त्याच्या फॅमिलीक। आणि त्याच्या उपरांत शंकर हळणकार जो हातून जखमी जाल्लो तेका 40 लाख रुपया दिवपाचो कोर्टान आदेश दिला। वनिता भंडारी हेका 35 लाख रुपया दिवपाचो कोर्टान आदेश दिला। वनिता भंडारी हे अरूप कर्माकर आणि वनिता भंडारी ही दोगांय एकाच 2 व्हिलराचेर आशिल्ली आणि ती पणजेच्यान फोंड्या वताली। तेन्ना अरूप कर्माकर हेका दुर्दैवी मरण आयले आणि वनिता भंडारी हे जखमी आसा तेका 35 लाख रुपया दिवपाचो कोर्टान आदेश दिला। आणि निमणे कडेन राज माजगांवकर हो एक जखमी ह्या एक्सिडेंटातलो तेका 25 लाख रुपया दिवपाचो कोर्टान आदेश दिला। तर अशा तरेन हे 2 कोटी रुपया मेघना सावर्डेकर हिका जे कोर्टान डिपॉझिट करपा लायिल्ले त्या 2 कोटींतले परत एकदा तुमकां सांगता सुरेश आणि भावना फट्टे हेच्या फॅमिलीक 50 लाख रुपया, अरूप कर्माकर हाजे फॅमिलीक 50 लाख रुपया, शंकर हळणकार हाजे फॅमिलीक 40 म्हणजे तेका 40 लाख रुपया जो जखमी आसा, वनिता भंडारी हांकां 35 लाख रुपया आणि राज माजगांवकर हेका 25 लाख रुपया दिवपाचो आदेश कोर्टान आयज जारी केल्लो आसा। मेघना सावर्डेकर हाणें जे समन्साक अपील केल्लो ती अपील याचिका जी आहा ती कोर्टान डिस्पोज ऑफ केल्या आणि जे मृत आसा म्हणजे हांकां मरण आयलें आणि जे जखमी आसा हेंच्यांनी जे दावे कोर्टात केल्यात ते 6 म्हयन्या भितर निकालात काडपाचो आदेश कोर्टान दिल्लो आसा। तर ह्या एकूण प्रकरणात ही महत्वाची अपडेट जेंकां मरण आयलें आणि जे जखमी आसली तेंकां हे 2 कोटींतले 50, 50, 35 आणि 25 अशे हे 25 लाख रुपया अशा तरेचो हे 2 कोटींतले तेंच्या फॅमिलीक हे आता वाटप जातलें आणि कोर्टान तसो आता आदेश दिल्लो आसा। मजगती ह्या एक्सिडेंट प्रकरणात आनीकूय जी अपडेट जाली ती म्हणजे आपाचो फुडारी आणि ॲडवोकेट अमित पालेकार हेका क्रायम ब्रांचीन अरेस्ट केल्लो आणि तेची बेलारूय मागीर सुटका जाली। तेका पयली अंतरीम जामीन दिलो, इंटरीम रिलीफ दिली आणि पयरूच तेका जामीन जो आसा फूल फ्लेज जामीन हो मंजूर जाल्लो आसा।